पाणो तुका होतो की हा पाणो चलो सुरू करूया. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3. आणि आयच्या ह्या एपिसोडान काय खास गोष्टी तुमच्या खातीर हांव सांगपाचो आसा. काय टेन्शन घेवपाचें ना, फक्त काय गजाली आमी सदांच याद दवरपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आमी टीव्हीचेर खुबश्यो गोष्टी पळयतात, पूण आमी टीव्ही आमकां इतल्योच दाखयता ज्यो आमकां पळोवपाक जाय किंवा आमकां त्या टायमार पळोवच्यो अश्यो दिसता. पूण तेज्या भायर सुद्दां एक जग आसा जें आमी विसरपाक जायना आणि ताज्या बद्दल भरपूर आमी जाण घेवपाक जाय किंवा याद दवरपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आमी ह्या 2 दीस कालच्यान पळयता की खुबश्यो गजाली सलमान खानाचेर दाखयता. येस, आमकां सगळ्यांक पळोवपाक जाय सलमान खाना वांगडा कितें जालां हें सगळें. बट आनी एक गोश्ट जी म्हाका खरेंच खटकता आनी आमी सगळ्यांनी ती याद दवरपाक जाय, जे जवान आमच्या खातीर झगडटा आमच्या बॉर्डरीचेर आणि ते समजा हुतात्मा जाले थंयसर जाल्यार तांची याद सुद्दां करप भरपूर गरजेचें आसा. एक गजाल कालच्यान म्हाका वॉट्सॅपाचेर पळोवपाक मेळ्ळी आनी युट्यूबाचेर पळोवपाक मेळ्ळी. कांय न्यूज चॅनलांनी ही गजाल दाखयली सुद्दां. एक जवान जाचें नांव शहीद शुभम मुस्ताफुरे, हो महाराष्ट्रीयन एक जवान जो शहीद जालो, 20 वर्साचो भुरगो, आनी आमच्या देशा खातीर तांणी आपले प्राण गमयले. कोनेरवाडी परभणी हांगासरलो हो जवान आनी आयज युवापंथीच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमी ताची याद करतात. आनी अशा तांच्या कामा खातीर युवापंथी विथ सचिन करता सलाम. बट ह्यो गजाली आमी खूब गरजेच्यो आनी पळोवन आमी याद दवरपाक जाय. बट मुवींग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो म्हळ्यार आमी टीव्हीचेर कितें पळयता. फॉर एग्जाम्पल कालच्यान आमी बातमी पळयताली की सलमान खान इन टू द जेल, आनी खूब जाणांनी मागीर ट्वीट केले किंवा फेसबुकाचेर स्टेटस घातले, इफ वर्ल्ड इज अगेन्स्ट सलमान खान देन आय एम अगेन्स्ट दीस वर्ल्ड. आय मीन एका कोर्टान ताका सजा दिला आणि जे इलिगल गोष्ट करता म्हणून सजा दिल्या. काय जाणांची गोष्ट अशी आशिल्ली की ही इज डुईंग गुड वर्क्स ऑल्सो, ते सुद्दां पळोवपाक जाय. म्हणजे ही गोष्ट तर अशी जाली की कोण तरी तंबाखूचो किंवा सिगरेट फॅक्टरी चलयता आणि ताणी एक हॉस्पिटल ओपन केला. आय मीन कितें, लायक जो कोण खरेंच चुकीचो आसा जाल्यार ताका ती सजा मेळपाकूच जाय. येस, ऑफकोर्स की तुमी म्हणटात की आनीकूय खुबशे गुन्हेगार आसा, तांकां सगळ्यांक मेळपाक जाय सजा. बट सलमान खानाक मेळपाक जायना ही गोष्ट काय पटपा सारकी नाशिल्ली. बट येस, कितेंय जर तुमकां घालपाक जाय सोशल मिडियाचेर, तुमच्या खातीर इंटरनेट आसा, जाय ते घालपाक शकता. एंड आमची इंडियेन तुमकां जाय ते उलोवपाकूय गावता. बट कितें तरी मातशें मतीन दवरून करपाक जाय की येस, कोर्ट जेन्ना दिता कितें तरी वर्डिक्ट दिता जाल्यार ते कितें तरी चिंतून दिला आसतलें. बट हे सगळें आमी टीव्हीचेर पळयता आसतना कांय गोश्टी आय थिंक आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय, जे कितें ताच्या भायर सुद्दां घडटात ते. मुवींग टू द नेक्स्ट सेगमेंट. ओके, दीस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दीस एपिसोड इंडेड. ताचें नांव आसा क्वेश्चन एंड आन्सर राउंड. खुबशे बरे क्वेश्चन्स हांवें विचारले. खूब कमी भुरगे आशिल्ले, बट एका इम्पॉर्टंट कॉलेजीन हांव गेल्लो जी आमच्या आरोग्या विशय आसा, आयुर्वेदा कॉलेजीन. गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालय अँड रिसर्च सेंटर शिरोडा हांगासर ह्या कॉलेजीन गेलो. जाय ते क्वेश्चन विचारले आणि जाय ते आन्सर्स आमकां मेळ्ळे. द टिचर्स, द फॅकल्टी वर व्हेरी सपोर्टीव देर. तुमी जर केन्ना वचपाक सोदता थंयसर फॉर युअर ट्रिटमेंट, देन प्लीज 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 चलात आणि तुमचो ट्रिटमेंट घेयात. आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट जो आसा तो खूब आनी तुमच्या शरिरा खातीरूय खूब बरो. सो विचार करात आणि एकदा तरी वचात हांगासर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर. बट आमी ह्या कॉलेजीन गेले, कॉलेजीन जाय ते क्वेश्चन विचारले आणि क्वेश्चनाचे आन्सर्स कितें आशिल्ले, जस्ट चेक इट आउट. ओके, युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 अँड रायट नाव आमी आयुर्वेदिक कॉलेज शिरोडा हांगासर आसा. अँड आमच्या बरोबर फर्स्ट इयरचे स्टुडंट्स आसा. सो वील आस्क सम क्वेश्चन्स टू देम. फर्स्ट क्वेश्चन, हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? President of India. Don't know. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. It's changed now. President of India? Actually, he was the ex-president of India, Pranab Mukherjee, but now it is changed. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Sure? President of India? Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. President of India? Rajnath Kovind. Govind.
सेम दोघे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोण गो? मनमोहन सिंग. मनमोहन सिंग. मनमोहन सिंग. Ex was Pranav Mukherjee and present is something Krishna something new. I don't know. राम कोविंद. राम कोविंद. Kovind. Who is the president of India? Ram Govind. Pranav Mukherjee. President of India? Ram Govind. Yeah. राम किधर? Kovind. Ramnath Kovind. रामनाथ कोविंद. Ramnath Kovind. कोण तो? President. रामनाथ कोविंद. रामनाथ गोविंद. रामनाथ गोविंद. गोविंद. Ramnath Kovind. रामनाथ कोविंद. राम कोविंद. राम कोविंद. It's Ramnath Kovind is the right answer. Who is the president of India? I don't know. Kovind. Wait, do not prompt or do not discuss. Know the answer? Don't know. President of India? रामनाथ कोविंद. Ramnath Kovind. President of India? रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद. रामनाथ President of India? सेम रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद. इंडियाचो होम मिनिस्टर कोण? वेट, डू नॉट प्रॉम्प्ट. Home Minister for India. Home Affairs. Very important portfolio. Second in the rank. Any guesses? Any guesses? I don't have idea. No. No, I don't know. I don't. राजनाथ. होम मिनिस्टर. राजनाथ फुडले सारखे नाव याद जायना म्हाका. Minister for Home Affairs. Home Minister of India. होम मिनिस्टर. बेटा. Any guesses? खबर असा? ना. Parekar. कवन. चिदंबरम. यस. ना. खबर ना. Home Minister of India. No idea. अमित शाह. अमित शाह. म्हाका तेच दिसतलो तो आसा म्हणून, बट ना तो. ना. Minister for Home Affairs, India. खबर ना. इंडिया विचारले न्हू. राजनाथ सिंग. राजनाथ सिंग. Okay, Rajnath Singh is the correct answer. Minister for Home Affairs. Home Minister of India. Home Affairs Minister. Don't know. राजनाथ सिंग. No. Yeah, tell me. सुषमा स्वराज. Home Affairs. Home Minister. राजनाथ सिंग. राजनाथ सिंग. राज्यसभा हाऊस खंय आसा गो? पणजे. पोरबोरे. परवरी. पणजे. राज्यसभा हाऊस खंय आसा? पणजे आसा. पोरबोरे. पोरवरी. पोरबोरे. पोरवरी. परवरी. पोरवरी. परवरी. 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 Now tell me,
लोकसभा हाऊस खंय आसा गो? तेच लोकसभा पार्लो दोन्ही असता न्ही राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्ही तेच लोकसभा पार्लो दोन्ही असता न्ही राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्ही परवरी. हय लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली खंय आसा तर विधानसभा. ते सगळे थंयच आसा. ओके लोकसभा हाऊस खंय आसा ते सांगा ती म्हाका. Delhi, आणि राज्यसभा. not Delhi. Legislative is in Purvori. लोकसभा हाऊस खंय आसा. पोरवरी लोकसभा लोकसभा हाऊस खंय आसा. खबर दिल्ली. लोकसभा हाऊस आणि राज्यसभा दिल्लीच. आणि विधानसभा. ह्या विधानसभा दिल्ली. ह्या विधानसभा दिल्ली. ह्या विधानसभा दिल्ली. राज्यसभा हाऊस खंय आसा गो? प्लेस वेट. राज्यसभा दिल्ली दिल्ली खबर ना. Where is the Rajya Sabha house located? परवरी 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 पोरवरी Rajya Sabha house खंय आसा. दिल्ली 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 सभा दिल्ली. दिल्ली दिल्ली लोकसभा हाऊस खंय आसा देन? सेम खंय. दिल्ली राज्यसभा सेम थंय आसा दोन्ही आणि विधानसभा. विधानसभा ऑफ गोवा एल्विन गोवा न्हू परवरी. लोकसभा हाऊस खंय आसा गो? लोकसभा दिल्ली लोकसभा हाऊस खंय आसा गो? ऑफ इंडिया ऑफ गोवा. ऑफ गोवा परवरी लोकसभा हाऊस खंय आसा. परवरी गोवा दिल्ली. लोकसभा हाऊस खंय आसा गो? खबर ना म्हाका खबर ना म्हाका. दिल्ली. राज्यसभा. राज्यसभा लोकसभा दिल्ली विधानसभा परवरी. Where is the Rajya Sabha house located? राज्यसभा house. दिल्ली दिल्ली. न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली Where is Lok Sabha house located? न्यू दिल्ली राज्यसभा. न्यू दिल्ली दिल्ली लोकसभा हाऊस. लोकसभा हाऊस. परवरी पोरवरी लोकसभा हाऊस. परवरी पणजी पणजी लोकसभा हाऊस. परवरी. न्यू दिल्ली. लोकसभा हाऊस. डोंट नो विधानसभा हाऊस. पोरवरी लोकसभा आय डोंट नो. राज्यसभा इज इन दिल्ली. विधानसभा हाऊस कुठे आहे? परवरी लोकसभा हाऊस. दिल्ली दिल्ली. राज्यसभा पण दिल्ली. आय डोंट नो. फॉर इच स्टेट वेगळे असतात. लोकसभा इच स्टेट लोकसभा फॉर स्टेट. फॉर इच स्टेट फॉर each state. Where is it located in Goa? नो विधानसभा इज इन परवरी. लोकसभा हाऊस, विधानसभा हाऊस, राज्यसभा. विधानसभा एक बँगलोरचा माहिती आहे. Okay, I'll show you some pictures. Okay, identify the pictures. हो महाराष्ट्रातलं गडकरी नाही नाही सॉरी महाराष्ट्रातलं पण नाव खबर ना. नितीश गडकरी BJP minister is no. No idea. खबर ना. खबर आहे सर कोणतं? नाव तोंडा येईना. नितीन गडकरी. नितीन गडकरी नितीन गडकरी कोण होतं गं नितीन गडकरी? नितीन गडकरी. नितीन गडकरी. नितीन गडकरी खबर ना. नितीन गडकरी नितीन गडकरी. BJP पार्टीच कितें तरी आसा ताजे भितर. तो BJPचो याद येना म्हाका नाव. याद येना पहिला याद नाव याद येना. नाव याद येना. नितीन गडकरी पहिला ताका नाव खबर ना म्हाका.
I don't know. This is a minister. खबर आसा वेट खबर ना खंय पळयला खंयच्या पिक्चरान टीव्हीर पळयला बडबडीत आसता फिल्मान ना पो खंय तर न्यूज चॅनलार पळयला दिसता ताका या आय थिंक नितीन गडकरी ही इज सम मिनिस्टर इन which some those roads and all something. नितीन गडकरी हां नितीन गडकरी तू महाराष्ट्राची आहे हां नितीन गडकरी नितीन गडकरी ओके नितीन गडकरी कोण आहे ग काँग्रेसचं कोणतरी आहे नाही BJP कोण आहे BJP चं कोण तर महाराष्ट्रात राहते मला नाही माहीत Minister of India. Union Transport Minister. I know, sir. हेल्थ मिनिस्टर गोयचो कोण गो विश्वजित राणे डोंट नो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वजित राणे हू इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा I do not know. I do not know. I do not know. मनोहर पर्रिकर मनोहर पर्रिकर मनोहर पर्रिकर विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वजित राणे विश्वाचंद्र नायर राणी विश्वजित राणे 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 ISI मार्क खबर आसा न्ही फूल फॉर्म कितें गो इंडियन खबर इंडियन स्टँडर्डायझेशन इंडियन स्टँडर्ड इंडियन स्टँडर्ड ना म्हाका खबर ना याद ना नो आय डोंट नो स्टँडर्ड हो यार लास्ट टाइम मला इंटर सिम्बॉल इन्शुरन्स अशें कितें तरी आसा फूल फॉर्म ऑफ ISI इंटरनॅशनल स्टँडर्डायज याद ना खबर आसलें हय वाचलेलें खंय तर हय वाचलेलें इंटरनॅशनल स्टँडर्डायझेशन इंटरनॅशनल स्टँडर्ड इंटरनॅशनल स्टँडर्ड इंटरनॅशनल स्टँडर्डायझेशन इंडियन स्टँडर्डायझ इन्स्टिट्यूट इंडियन स्टँडर्डायझ इन्स्टिट्यूट इंडियन स्टँडर्डाइज इन्स्टिट्यूट इंडियन स्टँडर्ड ओके आय हॅव द फर्स्ट विनर विथ मी फ्रॉम दीस कॉलेज आणि खरेंच तुजें नांव कॅनिमा गोम्स कॅनिमा गोम्स कॅनिमा हांणी खरेंच खूब बरी आन्सर्स दिले अँड यू डिजर्व इट द नॅस्ले कंपनी कडल्यान ही तुका गिफ्ट हॅम्पर नॅस्ले इंडिया लिमिटेड हांचे कडल्यान द अल्पिनो चॉकलेट बॉक्स स्पेशली डिझायन्ड बाय द फूड आर्टिस्ट अँड थँक यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर आन्सरींग अँड थँक यू ऑल ऑफ यू फॉर नॉट गिविंग द आन्सर्स This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. First Chief Minister of Goa, Damanand Dev. दयानंद बांदोडकर Dayanand Bandodkar. Okay. First President of India. राजेंद्र प्रसाद Two more questions. एकूच आन्सर करपाक जाय. ओके. अस्मिताय दीस ओपिनियन पोल डे खंयच्या दिसा आनी खंयच्या वर्सा जालो? $21 July or something.
So last question. Answer this question, okay? Where you stay? Mapsa. So sopo astolo question. Tourism Minister of Goa. Option A is Dilip Parulekar. Option B is Babu Asgaonkar. Option C is Sachin Sullekar. Option D is Nilesh Kabra. दिलीप परुळेकर. बाबू आसगाव. सारखेच या सेकंड. शुअर तू? येस. येस. शुअर. चेंज करते ना. ओके ओके, फर्स्ट इयरच्या क्लासीन सध्या आमी आसा, बट खरेंच खूब बरी आन्सर्स दिली थोड्या जाणांनी. अँड सेकंड विनर ऑफ फ्रॉम दीस कॉलेज अक्षय, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुका मेळटा नेस्ले कडल्यान हे गिफ्ट हॅम्पर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर टॉकिंग विथ अस. थँक्यू. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. 4 क्वेश्चन विचारतो. फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, दमन अँड दीव. दयानंद बांदोडकर. Second question. You know about opinion poll, Asmita this. When it was held, like year and the day. No. Date? Somewhere in June it was. No. No, recently it was. June recently झालं. No. December आशिल्लो न्ही तो. No, I don't know. Next question. Tourism Minister of Goa. बाबू आसगावकर. Very good. Last question. आन्सर करतले. इझी विचारू का कठीण विचारू? आमच्या गोंयान कितले जिल्लास आसा? जिल्हा 2. Yes. You deserve it. Okay, I have a beautiful prize for you. So congratulations. What's your name? Shambhavi Gadkar. Okay, so I have the third winner with me for You Are Panti with Sachin Season 3, and congratulations Shambhavi. Hai prize tuja khatir from Nestle India Limited, and thank you very much for playing with us, and thank you very much for not answering the questions. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. Okay, after this question and answer round, आयच्या ह्या विकान तुमकां गेम किंवा प्रँक्स पळोवपाक मेळचे ना बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू अशें म्हणपाक शकना हांव, बिकॉज ऑफ सम टायम इशू आनी म्हाजे तब्येतीच्या खातीर कांय गोश्टी करपाक मेळोंक ना ह्या फावटी शूट. आय एम सॉरी फॉर दॅट. बट एक मॅसेज आसा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा कॉलेज जी तुमच्या मुखार हांव पावोवपाक सोदता, अँड प्लीज वॉच दीस मॅसेज. ह्या कॉलेजीची स्थापना 1993 डिसेंबर 1 डिसेंबर 1993 ह्या दिसा जाली. ती कै डॉक्टर अनंत बकले आणि त्यांचे सहकारी कै प्रोफेसर वासुदेव पाटील आणि अन्य सहकारी हांणी भारतीय संस्कृती प्रबोधिनी म्हणून संस्था सुरू केली आणि त्या संस्थे अंतर्गत हे कॉलेज सुरू केलें. उद्देश हो आशिल्लो की हांगाच्यान पयलीं आयुर्वेदीक शिक्षण घेतलें जाल्यार भुरग्यांक भायर वचचें पडटालें, कारण आमच्या गोव्या राज्यान आयुर्वेद महाविद्यालय नाशिल्लें. तर भुरग्यांक भायर वचचें पडू नये, हांगाच तांची सोय करची ह्या उद्देशान आनी आयुर्वेदाचें हांगा वैद्यकीय हें लुप्त जाल्ली, ती लोकांक तेजी भरपूर सेवा मेळची, लोकांक जागृती जावची ह्या उद्देशान हें विद्यालय महाविद्यालय सुरू जालें. सुरवातीक पयलीं OPD सुरू केली जुनान 1993 आनी नंतर 1 डिसेंबराक महाविद्यालय सुरू केलें. सुरवातीक आमची OPD रवनाथीच्या थंय आशिल्ली देवळा थंय, नंतर बाजारान, आनी नंतर जेन्ना आमी हांगा शिफ्ट जालीं ह्या जाग्यान तेन्ना OPD हांगा सुरू केली. तेन्ना आमचे कडेन जवळ जवळ 15-30 अशेच पेशंट येताले सुरवातीक. पूण आतां जर तुमी पळयशात कॉलेजीक जवळ जवळ अंदू 25 वर्सां आमचे कॉलेजीक कंप्लीट जाता. आनी आमचे कडेन गोवा राज्या आजूबाजूक आशिल्ले कर्नाटकचे म्हणा, महाराष्ट्राचे लोक सुद्धा उपचार घेवपाक येतात. जवळ जवळ सरासरी आमचे कडेन 130-140 पेशंट दिसाक OPDक आसतात. तशेंच आमचे कडेन आंतररुग्ण विभाग म्हणजे इंडोर फॅसिलिटी हॉस्पिटलय आसा. आमी पेशंट ॲडमिटय करतात. आमचे कडेन स्पेशल रूम आसात. पेशंट म्हणजे स्पेशल रुमाक तर खरें सांगपाचें जाल्यार वेटिंग लिस्टच लागता म्हणपाचें. लोक हांगा पयलींच बूक करून वता की अमूक वेळा आमकां स्पेशल रूम दवरा अशें सांगून.
आणि भरपूर लोक आमच्याकडे आयुर्वेदात शास्त्राचो उपचार घेतात. असं लोकांचो समज आसा की आयुर्वेद म्हणजे स्लो इफेक्ट म्हणून, तर तसो मुळीच न्ही. आयुर्वेदान त्वरीत इफेक्ट सुद्दां आसा. आमचे कडेन शास्त्रान सांगिल्ल्या प्रमाणे आत्ययिक चिकित्सा म्हणून सुद्दां एक विभाग आसा, म्हणजे इमर्जन्सी ट्रिटमेंट. त्या प्रमाणान आमी लोकांक तशी सेवा दितात. आनी मुळात हाजें कशें आसा, आमी फक्त तात्पुरती सिम्पटोमॅटीक रिलीफ दिता अशें न्हय, मुळा पासून रोगाचो नाश करता. आनी म्हणून रोखडो उद्भव जावपाचो, व्याधीचो उद्भव जावपाची शक्यता नासता. पंचकर्म म्हणजे काही लोकांचो समज आसा की आमी जे स्टिमींग मसाज जाका आमी स्नेहन स्वेदन म्हणटा तें म्हणजे पंचकर्म अशें भायर स्पानी सांगलें वता, तर तें पूर्णपणे चुकीचें आसा. स्नेहन स्वेदन म्हणजे पंचकर्म न्ही. क्लिन्सिंग द बॉडी म्हणजे जे विकृत दोष वाडिल्ले आसता तांकां भायर काडप. ती 5 कर्मां म्हणजे एक तर उलटी वाटे जाका आमी वमन म्हणटा, औषधां दिवनूच, किंवा संडासा वाटे जाका आमी विरेचन म्हणटात, ना जाल्यार मेडिकेटेड एनिमास दिवन करतात, ना चौथे म्हणजे नस्य नाका वाटे औषध घालप, आनी 5वें म्हणजे सांगिल्ल्या प्रमाणे रक्तमोक्षण म्हणजे रगत थोडेशें काडप, दूषित रगत आसता तें काडप. हाजो हांगा भरपूर लोक फायदो घेतात. ओके, दॅट्स इट. आयचे ह्या विकान तुमच्या खातीर इतलेच आशिल्ले. नेक्स्ट विकाक परत एक फावट मेळुया विथ न्यू युवापंथी. नेक्स्ट विकाक आमी आसतले होमिओपॅथी कॉलेज कामाक्षी, होमिओपॅथी कॉलेज जी शिरोडा आसा थंयसरूच, अँड जायते क्वेश्चन्स अँड प्रॉमिस यू की नेक्स्ट विकाक आमी एक बऱ्यांतलो बरो प्रँक घेवन येतलो तुमच्या खातीर. बट जे पयलींचे एपिसोड आसा सगळे तुमकां युट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटा, ऑर यू कॅन विजीट www.prudentmedia.in ही आमची वेबसायट आसा. थंयसर युवापंथी क्लिक कर अँड यू कॅन वॉच ऑल एपिसोड्स जे अजून पर्यंत सीझन 3 पर्यंत जाले सगळे एपिसोड तुमकां पळोवपाक मेळटले, सगळे प्रँक्स तुमकां पळोवपाक मेळटले. बट जर तुका कितें प्रँक सजेस्ट करपाक जाय किंवा कितें जर तुका सजेशन दिवपाक जाय, आमची युवापंथी विथ सचिन ही जी पेज आसा ऑन फेसबुक, प्लीज हिट लायक पेजीचेर चलानी, अँड मागीर तुमकां मेसेज धाडपाक शकता अँड यू कॅन सजेस्ट एनीथिंग यू वॉन्ट इन दीस एपिसोड. लायक नेक्स्ट एपिसोड जो येतलो तातूंत तुका जर प्रँक सजेस्ट करपाक जाय, प्लीज सजेस्ट मी सम प्रँक्स, कारण तुमच्यो आयडियाज खूब नव्यो आसपाक शकता, कितें तरी वेगळ्यो आसपाक शकता, अँड देन वी कॅन एक्झिक्यूट दॅट प्लॅन. सो विचार करात आनी धाडात. अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग दीस एपिसोड. टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.